गोंय सुटकेक 62 वर्सां जावनूय गोंयांतल्या गांवगिऱ्या वाठाराची उदरगत जाल्ली दिसना. कितल्याशाच गांवांनी रस्ते ना. तातूंतलोच एक मये हातुर्लेचो दोर्ली गांव. पोर्तुगेज काळांतली पायवाट अजूनय आसा तशीच. पांय वाट आसली पुर्तुगेज आसतना सुद्दां तीच वाट आयज पासून ना. पांय वाट आसली ते वाटेन आमी येच्यात नाका थंय. एका पांय वाटेक कांयच हें नासलें. वजें हाडटले जाल्यार आमकां हाडूंक गावनासलें. कितें जोत हाडटले जाल्यार हाडूंक गावनासलें. कितें करतले जाल्यार हें जाल्यार आमकां हाडूंक कांयच गावना. खानार मारून जाल्यार पाळणे घेताले. पाळणे आदी भुरग्यांक खेळटा न्हू पाळणे दोग जाण फुडें फाटल्यान मदीं घालून ताका व्हरताले बाबू. आनी कांय ना गाडयेवर रस्त्यार वता आनी कांय ना. हांगासून चलत बाजार बी तुमी सगळे चलत बाजार हिंगा चलोन घेताले भितरले बाबू. हांगासून माथ्यार हे घेताले आनी बाजार चलोन घेताले. त्या धरून हाडटाली सामान कितें घेतलें कितें केलें जाल्यार माथ्यार घेताली आनी ये आतां तरी भुरगे गाडी चलयता. इल्लेशा रस्त्यान त्या टायमार तुवें कितें सोंसलें म्हणजे वाटेचे त्रास कितें हाडटलो जाल्यार कांय मेळना. शेतांतून वयर सगळो वाटना. मजगती आमदार प्रेमेंद्रान रस्त्याक बुनयादी फातर बसयलो. थळाव्याय खोशी. मया गांवांतलो हो एक उरलेलो हो रस्तो ज्या जाग्यार हांगासर रस्तो नासलो अशी तांत्रीक डिफिकल्टी सगळी सॉल्व करून आमी जर रस्त्याचे प्रारंभ जाल्लो आहा. खूब खुशी दिसता की ज्या ग्रामस्थांक हो आतां त्रास तुम्ही पळयता हांगासर खडी सुद्दां मांडलेली आसली की अर्दें काम जाल्लें आनी आयज तेजें पूर्ण जातलें ही आमकां हांव आश्वस्त करूंक सोदता. ते एका ज्यांच्यांनी आमकां हेल्प केल्या त्यो अडचणी सोडोवपाक म्हणजे नांवांच जर घेवची जाली म्हणजे थोडे हे केले जाल्यार आमचो आमदार बाबा म्हणजे अनंत शेट तेणी सुरवात केली. तेंच्यांनी हे केली ना फुडें मागीर अडचणी येता आसतना तितून आमकां एडवोकेट तानाजी सावंत आमचे आदले गांवचे रहिवासी प्रदीप मोरजकर यांच्यानी खूब मेहनत घेतलेली. आनी आतां रोड जाता म्हणून आमकां खूब मातशी उमेद कशी जाल्या खूब बरें दिसता. भुरगीं बीन बरीं ना जाल्यार खूब त्रास काडचे पडटाले. बरीच वर्सां जाली रस्त्याच्या प्रतीक्षेक आशिल्ले डोर्ली हे मय मतदारसंघान येवपी एक वाडो म्हणू शकता नाजाल्यार एक गांव म्हणू शकता. ह्या लोकांनी ज्या डोर्लीच्या जे लोक आहात त्या लोकांनी एक ना म्हणटा तरी स्वतंत्र काळा पासून ह्या रस्त्याची वाट पळयल्या. अनेक समस्येसून समोर फुडें येत ह्या लोकांनी आज रस्त्याक हांगातले जे स्थानीक आमदार आहात प्रेमेन शेट हेंच्यांनी ह्या रस्त्याक पूर्ण करपाक फावंडेशन स्टोन आज घातला. ती गजाल एक सेपरेट एक रस्तो मेळटा म्हणून पण इतकी वर्सां जाली एक सोंसलेले जे सोंसून आपूण जे दीस काडलात ते काडटाना काही लोक भावूकूय जाल्ले पण आज तांचो रस्तो पूर्ण जाल्यान खरंच खोशी भोगता तांकां. आनी ह्या बाबतींत ना म्हणटा 1.5 किलोमिटरचो रस्तो 60 लाख रुपये खर्चून हो आज डांबरीकरण जाता आनी लोकांक एक बऱ्यापैकी रस्तो जाता. स्टुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळे.